The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबी ऑडियन्स नमस्कार. जीएसबी समाजाच्या अति होड सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीजन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया या कार्यक्रमाक तुमक पूरे जन काही मोगान स्वागत करतस. हांव रजत भंडारकर. सुरवेक जजेसाक इंट्रोड्यूस करून देता तुमका राघवेंद्र मल्ले माम तुमका मोगान स्वागत करतस. रवींद्र प्रभू माम तुमका मोगान स्वागत करतस. महानिर्णायक जावन आशिल्ला श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मोगान स्वागत करतस. तशीच आमगेलोटू एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा तातूंत भितरी तबलारी आमगेलोट आसाची अभिजीत शेणै, रिदम पाडारी राम रंगडोल, गिटारारी करण जैन हांणी आसाची, कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांणी आसाची. हांकांय मोगान स्वागत करतस. आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट एच प्रभात नायक. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है. जीवन का मतलब तो आना और जाना है. दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ. तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ. आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. तूफान तो आना है, आकर चले जाना है. बादल है कुछ पल का, छाकर डल जाना है. परछाइयाँ रह जाती निशानी है.
कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. थँक्यू. ಹೆಬ್ರಿ ತುಲಾ ನೈಲ ಕಶಿ ಅಲ್ಲ ಮುಂಡ್ ಸಂಗುನು ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾ ಮಲ್ಯ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿ प्रभात तो हेब्री तकून येवो खंय तकून येवो भारी लाग सांगता तो नाही हेब्री तकून आयिल्ल निमते काही एक एडिशनल एक आशा काही पुरयता म्हळ्यार ಕೆಲವು फ्रेसेस आनी पुरा लायक सांगला आनी म्हाका मोस्टली आयकताना हांव मिस्टेक जावन अशें पुरो कुछ पाकर कुछ पाकर खोना है ते सुरवेक सांगताना ते कोना जालें ते खोना जायनी की म्हूण लेखचें हांवें ते खोना ते सेकंड टायम सांगताना म्हाका आयकलें खोना चूक आयकून अशें काय पुरो कळ्ळी न्हय म्हळ्यार मेगेल कान्ना प्रॉब्लेम ना कसली जाल्यार सांगिल्लें कुछ पाकर कोना है म्हळ्यार म्हण कितें जालें अडें ना ते खोना है सेकंड टायम करेक्ट सांगला तुवें अदरवायज वेरी नायस सिंगींग कळ्ळें हांवें गुड प्रभात ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಯ ಮಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿ प्रभात हें एक अद्भुत कंपोजिंग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कितले म्हण म्हळ्यार हें पद एक रियालिटी शोन तूं प्यारेलाल वायोलीन वाजयता तूं आयकला की ना की गोतना म्हाका ताजी फील पळयली म्हणून जाल्यार आयकलेल्या दोळ्या तकून उद्दा येवक तितली सुपर्ब जावन वाजयला ताणें दिल्लेलें पद आनी तुगेले बेस्ट प्लस कशें म्हण म्हळ्यार पिचींग ऑफ दी वॉयस इट्स अ वंडरफूल प्रत्येक एक स्वरा पिचींगय भारी परफेक्ट आशिल्लें तशें मितीन आयकताले एक सुख जाता स्वर लागतना पळय पिचींग तशें मितीन भारी चंद जाला पद देव बरें करो. ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. आमगेल मुखार येता अशा नेक्स्ट कंटेस्टंट कासरगोडा तुलाना रक्षिता मल्य.
प्रभ माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी जाला? मागीर कसं स्केल हाय जाल्यो तुमकां? वय माम हे कोणा भंयचे जाल्ले हांव तावळ सांगता म्हणलें केलं पुरो कंटेस्टंट भिवची नाका हें कांय आमगेले स्टेज वॉयस ऑफ GSB म्हळ्यार आमगेले समाजाचे तांकां आमी घरकड कशें म्हणटा की तशी हांगा म्हणल्यार जालें तितलेच तूं थोडे स्केल पळय हांगे वयता आशिल्ले मागीर खंयी रीच जायना तुगेले नोट्स पुरो खंय रीच जावचे आशिल्ले की ते खंयचेय रीच जायना म्हाका इश्ट जाय न्ही व्हड ना तूं प्रॅक्टीस करी नेक्स्ट टायम बेटर लक नेक्स्ट टायम जाय ओके बेजार पावू ना. नाका केल्या पटी तशें जाता आमकां जाला तशें जायत वा कसलेंय बेजार पावू नाकाचे नेक्स्ट टायम आनी काही लायक परफॉर्मन्स दिवचे शक्ती तुमकां देव दिवो म्हणून हांव देवाला म्हाका खंडीत खंडीत धन्यवाद प्रभ माम. नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ली? रक्षिता फस्ट कसं म्हळ्यार हें पद तुगेलें वॉयसा सूट जायना आमा आमगेलें वॉयसा सूट जायना नातिलें पद म्हणटना असल प्रॉब्लेम येता एक दोनीचे कसं म्हळ्यार हें पदांतू ताळ 3 अक्षरार वतस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वय जाल्यार पद 3 अक्षरार जागेर 4 अक्षर आसा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अशी वतस म्हणटना 3 आनी 4 3 बिटा जागेर 4 बीट सिंग करचें पळय तितलें सुलभ ना ताजे खातीर आमी इळयराजा म्हणून इळयराजाक व्हड प्लेस दवरचें कशें जालें म्हळ्यार तागेलें कंपोजींग पुरा तशीच ಅಲ್ವಾ ದೀಪು 3 ಅಕ್ಷರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಅಕ್ಷರದ ಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ರಿದಮ್ ಮತ್ತು ಆ ಹಾಡು ನಗು ಎಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ 3 ಅಕ್ಷರದ ಜಾಗಗಳನ್ನು 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಇದು ಹಾಡೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸುಂದರ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ತಾಳ ಒಂದಾದರೆ ತಾಳದ ಬೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಹಾಡು ಬೀಟು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಳೆರಾಜ ಈಸ್ ಇಳೆರಾಜ ಅಲ್ವಾ तशें जाय मितीन सॉंग तुका तो ಸ್ವಲ್ಪ सूट जायनिशें दिसता मा अदरवायज वॉयस चंद आसता तुगेलें प्रॅक्टीस चंद कर म्हाका कांय तोंदर ना येता देव बरें करो. धन्यवाद नायक माम. थँक्यू. आमगे मुखार येता अशा नेक्स्ट कंटेस्टंट बेंगळुरांतुल्यान जान्हवी कामत. चंद्रमा नैदिलगे संभ्रमा मधुमास चंद्रमा नैदिलगे संभ्रमा ಒಲವಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀ ತಂದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಧುಮಾಸ ಚಂದ್ರಮಾ ನೈದಿಲಗೆ ಸಂಭ್ರಮ मधुमास चंद्रमा नैदिलगे संभ्रमा ना प्रेमदर मನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭೋಗ ಸಿರಿಯನು ಕಂಡೆ ನಾ ಪ್ರೇಮದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭೋಗ
रसपूर्ण मैत्रिय समय नूरासे कडलिदु हृदय रसपूर्ण मैत्रिय समय नूरासे कडलिदु हृदय ನೀ ನಡೆಸು ಅಂಬಿಗನಾಗಿ ಒಲವೆಂಬ ನೌಕೆಯ ಬಂಗಾರ ತೀರನು ಏರಿ ನಾನಿನ್ನ ಸಂಗದಿ ಬೆರೆವೆ ಸುಖವೆಂಬ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಖನಿನ್ನ ತೂಗುವೆ ಹಾಯಾಗಿ ತೂಗಿ ತೂಗುವೆ ಮಧುಮಾಸ ಚಂದ್ರಮಾ ನೈದಿಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಧುಮಾಸ ಚಂದ್ರಮಾ ನೈದಿಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಒಲವಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀ ತಂದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಧುಮಾಸ ಚಂದ್ರಮಾ ನೈದಿಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಧುಮಾಸ ಚಂದ್ರಮಾ ನೈದಿಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ मल्ली मॅम कशी हांगेल परफॉर्मन्स मधुमास चंद्रमा मागीर कसले ನೈದಿಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ नाही संभ्रम तुगल कोरका इतले चंद करून सांगला ओरिजिनल कोण वाणी जयराम की ವಾಣಿ ಜಯರಾಮನಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ हा 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 म्हळ्यार डायरेक्टर नायक मामा 1976 त्या सायडा घेऊन चमकाल तू आमकां वय 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 करेक्ट पळय तू धाल्लेले समेत ना तेन्ना जाल्यार त्यात तू फील दिले इवन तुगेले ड्रेसिंग सेन्स असो आनी वॉयस असो प्रति एक म्हणून सांगिल्ले तुगेले संभ्रम कोरका इतले चंद सांगला तुवें ग्रेट देव बरें करो ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಮ धन्यवाद मल्ली मॅम नायक मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्लो जानवी नमस्कार मामा कशें दिसता चेडा तूं म्हणलेलें छान कोण म्हणले आय एम प्राऊड ऑफ यू मागीर आन्सर मेळ्ळी न्हू तुका वय कशें म्हणलें हांवें यू आर प्राऊड ऑफ मी Yes, I am very proud of your singing and your dedication. इतली खुश जाल म्हाका धन्यवाद and your humbleness also. खुशी जाल म्हाका व्हेरी नायस मस्त खुशी जाल चेडा एक कसं म्हळ्यार हें आमगेले सगळे एपिसोडांतू हांव लेखले मस्त जन वाणी जयरामाल पद म्हणटले शी जस्ट लेफ्ट अस जस्ट एक 2 म्हयनो जायनी आनीक म्हणटाले म्हणलें केलें तूं एकल्यान पुणी म्हणलें न्हू चेडा खुशी जाल म्हाका धन्यवाद इता म्हळ्यार मेगेल सादारण एक 40 पद म्हणला तिणें वाणी जयरामान तांतू एक 10-12 पद म्हणला आनी तेलुगू तिणें एक 12 की 13 पद म्हणला म्हगेलें आनी तशीची कन्नड विंगड देवाल डिवोशनल्स लहरी कंपनी खातीर तिणें म्हणलेलो आसा तेन्ना म्हाका थंय मॅड्रासा त्यो सगळो दीस तिगेलो टू कळ्ळलो तसलो दीस पुरो उडगास येता सो हंबल इतली हॉट सिंगर जाल्यार एक चूर हम्म बिम्म कसलेय नातील तसले एक अद्भुत गायिका अद्भुत ह्युमन बिईंग इतले हॉट एक गायिका तिगेले एक पद आमगेले आजी म्हणाल तूं एकलें न म्हणलें तशें मितीन आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू फॉर दॅट ऑल्सो म्हाका मस्त खोशी जाले ते मात्र न्हय तिगेले ಒಟ್ಟು म्हणलेले अन्यक बिग्गेस्ट लेजेंड ऑफ आवर साऊथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जानकी अम्मा आमी पुरा आर्टिस्टांक आमी कोणूय जानकी म्हूण आपयनात येस जानकी म्हणत पुरा जनान जानकी अम्मा म्हणून तिका आमी अवसूल स्थान दितात तसल दोग्गाले पद तूं ಒಟ್ಟು म्हणली न्हू चेडा मस्त खुशी जाला मा कितें आनी नेक्स्ट राउंड डेट ತಿಳಿಸಿतात कितें केन्ना म्हूण जायत न्हू जायत धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू जान्हवी थँक्यू आमगे मुखार येता अशा नेक्स्ट कंटेस्टंट पाणे मंगळुरांतुल्यान प्रज्वल पै हा
ಮರವೆಲ್ಲೋ ಏನಿ ಸ್ನೇಹ ಬಂದ ಎಲ್ಲಿಯದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ಏನಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಯದೋ ಈ ಅನುಬಂಧ ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲೋ ತಾವರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಲು ಕಾತರ ಕಾರಣವೇನು ಚಂದಿರನೆಲ್ಲೋ ನೈದಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ನೋಡಲು ಹರಳುವ ಸಡಗರವೇನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕಾಣುವ ಆಸೆಯೇತಕು ಏನು ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ಏನಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಯದೋ ಈ ಅನುಬಂಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುವುದು ದಿನರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಏಕೋ ಏನೋ ನೋವಾಗುವುದು ಬಯಕೆಯು ತುಂಬಿ ಆಸೆಯು ತುಂಬಿ ಇದೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕಾಡುವುದೇನು ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ಮಾಮರವೆಲ್ಲೋ ಕೋಗಿಲೆಯೆಲ್ಲೋ ಏನಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಯದು ಈ ಅನುಬಂಧ ಲಾಲ ಏನಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಯದು ಈ ಅನುಬಂಧ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು प्रभ मॅम कशी आहे लागेल परफॉर्मन्स प्रज्वला नमस्कार कसांग काही कशी असतो हुशारस कशी दिसतं तुका हांव कशी म्हणला म्हण तू तुगेल कसं नाही तुका कशी दिसले तुगेल पद सांग म्हाका कळता ना कळना हांवें पद्य मस्त ऐकात की तू हां ऐकत आनी विंगड पंचय पद्य तू म्हळ्यार तशें न्ही तुका दिलेले लिस्ट प्रकार तू आतां दोन जाली तुका दिलेले पद्य खंयचे एक्चुअली हांव एक्चुअली मामरावेला चूज केल्लेलो हां मागीर कसं नाही ना आशिल्ली नाही तुका तीन ऑप्शन आशिल्ले न्हय तुका तीन ऑप्शन आशिल्ले न्हय त्या बाकीचे दोन ऑप्शन खंयचे जबदीप जाले ना हां ते वेज जाला ओके मागीर मागीर ಎಂದೆಂದು ನೋಡಲಿ ಎಂದೆಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿವೆ जायत ಹೊಡ್ನ ಇದೆ बेटर लक नेक्स्ट टाइम आनी प्रॅक्टीस थोडे जाव कचारडा इदा हां खाली म्हळ्यार पद्य म्हणून कळकते आमकां पद्य म्हणटाना येद्र आशिल्लें कसं पळय ते एक नमुन्याचें इन्स्पिरेशन जावं तुवें तशी ओके लायक जाला लायक जानी म्हणून हांवें सांगिल्लें न्ही हें कसं म्हणटा ते ताका वपास कन्फ्युजन जावत नाका लिस्टांत ते जायनातले म्हणके कॅर घे इदा हां लायक जाला हां ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ओके धन्यवाद प्रभ मॅम नायक मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्लो प्रज्वल हें पद तुका सूट जायना एकक वॉयसाक एकक पद सूट जावचें म्हण आसता त्या दृश्टीर पळयतना तुका हें सूट जायनशें दिसता म्हाका एनी हाव गुड अटेम्प्ट गॉड ब्लेस यू देव बरें करो कितें प्रॅक्टीस करीत धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू प्रज्वल हांगाक फिल्मी रावंड मुक्ताय जाता फिल्मी रावंड मुक्ताय जातरी एक दोन उत्तर आमी जजेसा लागीं उलोवन येवया तांकां रावंड कशें दिसलें म्हूण सांगू न्हू मल्ली मॅम
पुरे कंटेस्टंट्स परफॉर्मन्स पळयलस तुमी हे टोटली ह्या राउंडा विशीं सांगचे म्हण जाल्यार कशें आशिल्लें अंदाज आशिल्लो की लायक सांगच्या पुरो ती म्हणून सुरवे सांगला म्हणजे फिल्मी राऊंड म्हणताना थोडेच जोश असतं प्रत्येकला लागी की हें आतां फिल्मी राऊंड म्हणून आणि थोडे म्हळ्यार इजी गोईंग म्हणटात पळय तशी बारी सुलाबेरी दत्ताली हें म्हणून सो नॅचरली तेंची लेखारी गेल्लात आणि विंगड कसं म्हळ्यार कोण कशी मार्क पडला त्या लेखारी अदरवायज ओवरऑल प्रत्येकला ना आणि ಕೆಲವು ಜನ मात्र आम्ही लेखीला काही लायक केला त्या केन्नाय कॉम्पिटिशनान तशीं धांवचें म्हळ्यार हो चेवच्या पुरो तो ती चेवच्या पुरो म्हणून तशी आमी तशी सांगू जायना तें बट आज ಕೆಲವು म्हळ्यार अप्रतिम जाला कळ्ळें हांवें लेखन नतिले तशी म्हळ्यार लायक जाल्ला सो आनी मुखार आनी काही म्हळ्यार ग्रेस येवच्या पुरो तांतू आनी ते जाता फिल्ट्रेशन आसा पळय लायकान लायक जावचें पुरात म्हणून तेंचे एक आमकां उमेदी आनी चेडूं पुरा लायक रितीरी वेल बिहेव्ड म्हणटात पळय चांग बिहेव दोन घेवन चंद म्हळ्यार संस्कारांनी कळता चांग चेडूं पुराय बेस्ट इवन केलो मडगड जाल्यार लायक जाल्ला म्हणून तितलें सांगचें आसा म्हाका धन्यवाद मल्ली माम प्रभ माम तुमी कसं सांगतात ह्या राउंडा ಬಗ್ಗೆ सुरेजावन सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB हे वॉइस ऑफ GSBचे कॉम्पिटिशनाक म्हाका एक फिल्मी राउंडाक एक अवकाश दिलेल्याक हांव वॉइस ऑफ GSB यूथ ऑफ GSBक धन्यवाद सांगता तशीच कमेंट्स आमी हांगा बसून करता जाल्यार आमगेलें कर्तव्य तदनंतर चेडवांक एक चांग सजेशन दिवचें ते कमेंट्स आमकांय लागू जाता आमी काही परफेक्ट हांवें काही परफेक्ट आर्टिस्ट म्हूण न्हय जाल्यार खंय सान मिस्टेक आसा की आमी कसं कमेंट्स हांव सांगता की ते म्हाकाय लागू जाता हांवेंय सम करून घेवचें जाता बशील कडेन मनांत वची प्रॅक्टीस करून घेवन तशी त्या कमेंट्स दिलेले निमती चेडवान कोणूय तद विशयान बेजार पावचे नजे त्या कमेंट्स आयचे एक दिसा मात्र आयचे तागेले परफॉर्मन्सा वयर आमी कमेंट्स दिले विना तागेले संगीत भविश्याचे कमेंट आमी दिलेले न्हय तांगेले सो तांकां ऑल द बेस्ट म्हूण सांगता आनी मस्त जनान भारी छंद म्हणला ह्या फाटी म्हाका खुशी जाली निजावन ಕೆಲವು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜವೋ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜವೋ ತನ್ನ ಮಳ್ಳಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜವೋ ಯಂಗ್ जनरेशनात जवो काही सिनियर सिटीजन्स त्यांनी समेत मस्त एफर्ट घाला त्यांनी चंद प्रयत्न केला हे प्रयत्न निरंतर जावन असो हांगा करपचे नाका एक वॉइस ऑफ GSBचे एक सीझन 4 मुग्दल कुडले आनी नेक्स्ट इयर न्हय म्हूण सांगून राखचे न्ही आमी आमगेले कल्टिवेट कसं करूं असं म्युजिकांत ते करता रबल्यार खंडीत चांग भविष्य मेळटा आमगेल्या समाजांत लायक अनर्गिरत्न पुरा वापस सिंगर्स जावन वयर येताची म्हूण सांगून म्हगेले एक अभिप्राय दिसता तशींच ब्युटिफूल ऑर्केस्ट्रा दिले तसं सगळ्यांक इवन दीपू जवो गिटार करण जवो नंतर रंगधोळ तागेले विशय आमी उलयनीची इतले चंद करून तबला जेवक जाल्यार तबला मल्टी टॅलंटेड रिदम पॅड जाल्यार रिदम पॅड कसं न्ही एक सॉंगाक जेवो आनी इतर म्युजिशियन्साक कसं न्ही कर ತೊಂದರೆ जायना तशी ಭಾರಿ ಚಂದ ಫಿಲ್ ಕೋರ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಲೊಟ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿದಮ್ एक ತಾಣೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಪ್ಲೇ ಕೆಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ರಾಮು ರಂಗದೋಳ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸಿದಿರಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ 17-18 ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ सगळ्यांकय बरें जेवो आनी नेक्स्ट राउंडाकय तांकां सगळ्यांकय हांव ऑल द बेस्ट सांगून सांगता थँक्यू धन्यवाद प्रभ माम तशीच नायक माम ह्या एक राउंड हांगाक मुक्ताय जालेलो आसा तुमगेले एक 2 उत्तर ह्या राउंडा ಬಗ್ಗೆ आनी ह्या कॉम्पिटिशन कशी मुखार सरता म्हूण सांगून एक 2 उत्तर हे दोन्हीचे सुत्तू खंयचे आसा आमगेले चारीचे सिजनाचे चंदायरी जाल्लेले आसा एक कसं म्हळ्यार मस्त जन आयचे कंटेस्टंट्स जालांतू हे सुत्वाचे कंटेस्टंट्स जालांतू तांणी मस्त सिरियस जावन घेवचे अगत्य दिसता मुखार सोंजेलार इथं म्हळ्यार फिल्म सॉंग सुलभ म्हूण लेखतात तांणी फिल्म सॉंग सुलभ खंडीतय ना आत्ता पद जाल्यारय सुलभ ना आत्ताचे अनेकय कश्ट म्हणचे पशी ताका ते इन्स्ट्रुमेंट नातील म्हणूंकय जायना इथं म्हळ्यार पुरा सिक्वेन्स केलेलें म्युजीक जाल्यार फुडली म्युजीक समज जावन शास्त्रीय संगीताचे शास्त्रा आधार चुकयना नातिले
त्या रागा रुल्स ब्रेक करूनय रागू ऐकतना ब्रेक केला म्हणके दिसना नातील म्हणके त्या ट्यून करताना होतानी त्या तसल एक ग्रेटेस्ट संगीत निर्देशकालय संगीताचे पद म्हणचे म्हणाले तितले सुलभ नाही आमगेल चेडवान ताजे बगे मस्त तांणी साधन करका आनी ते प्रॅक्टीस करका म्हणून दिसता म्हाका आयचे हे रावंडाच पळयतना जाल्यार केलो चेडवां इतली चंद कोण म्हणला इतली चंद कोण म्हणला तांणी ते प्रॅक्टीस करची की तांगेलें डेडिकेशन की तांगेलें हंबलनेस आनी आमगेले हाजी फुडली तिनी हाजे सिजनाचे मस्त चेडवां आत्ताय आमगेला कॉन्टॅक्टार आसा ती आनी आमगेला निमगीता ती मम्मा ते कशी ते आमी कशी म्हण येता ते तांकां मुखार सुनू सहाय जाता तशें जाल्यार मितीन असल मस्त चेडवां आमगेलांत आसा ती मागीर पुरा लायक एक तोटान तो पुरा नमने फुलय आसता एक फूल भारी चंद आसता एक फूल ಸ್ವಲ್ಪ तशीच हें पद म्हणटा म्हळ्यार एकलो भारी चंद म्हणटा एकलो ಸ್ವಲ್ಪ ओके एकलो ಸ್ವಲ್ಪ आनी काही तशें आसता तेजे मितीन त्या पुरा मेळ्ळें एक थॉट जाल्यार मितीन एक चंद जाल्यार एक जनाक एन्जॉय करूंक एक कार्यक्रम हें दोनी रावंड जाला आनी तूं निमगेलें म्हणके आनी एक कसं म्हळ्यार एक आयचे सेकंड रावंडाचे वाद्यवृंदातूय तांतू आमकां एक कसं म्हळ्यार हें पुरा फिल्म पद म्हणटना 40-50 इन्स्ट्रुमेंट्स घालून आसता ती जाल्यार त्या लीड इन्स्ट्रुमेंट्स आसा पळय ते केवल दोगान बैसून वाजोवचे तितले सुलभ नाही दोगान बैसून तांतूय लीड सेक्शन कंप्लीट आमगेले दिपू बेंगलोरान ताणी एकल्यान वाजयला आनी आमगेले तागेले वट्टू गिटार अशी हांणी दोगान अद्भुत जावन वाजयला आसा अद्भुत म्हळ्यार अद्भुत तांकां कितले आमी थँक्स सांगल्यार पावना रिदमातो आमगेले अभिजीत की आनी रंगदोळ की रामू रंगदोळ सगळ्यांनी भारी चंद करून वाजयला तशी मस्त एक नमुन्याचें तांगेलें काम दिसता एक फिल्म पद म्हळ्यार अशी म्हणूं जायना आनी मुखार कशी वच्चे म्हूण म्हणटना आनी मुखा वयले 2 रावंड आमगेले नेक्स्ट येवची रावंड खंयची म्हळ्यार मस्त जनाले आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली मितीन नेक्स्ट रावंड इज पुत्तूरू नरसिंह नायक स्पेशल ते येता पुत्तूर नरसिंह नायक स्पेशल तांतू पुत्तूर नरसिंह नायकाले अर्थात हांवाची मेगेले हांवें ट्यून केल्लेले जावो आनी हांव म्हणलेले भावगीत की भक्तिगीत की दासरा पद की मराठी की हिंदी की कोंकणी की आनी जानपद की खंयचेय म्हणूं येता केवल भक्तिगीत म्हणून का म्हणना भावगीते मस्त आसा हांव म्हणलेलें तशीच जानपदय आसा भक्तिगीतय आसा तांकां खंयची जाय जाल्यार म्हणूं येता तांणी हांव म्हणलेलें जाल्यार जाता आनी मेगेले हांव ट्यून केलेले म्हणल्यार आनीकयचे हांगा त्या रावंड ताजी नेक्स्ट रावंड कसो म्हळ्यार फिल्मां यूज केलेले तसले पोएट्री फिल्मां तूं आतां कुवेंपून आनी आमगेले मंजेश्वर गोविंद पै तशीच दरा बेंद्रे के.एस. नरसिंह स्वामी हांणी पुरा बरयले पद आसना त्या फिल्मां यूज केलेले आसा ते पुरा पद एक रावंड येता ते 2 रावंड ओटू रेकॉर्ड करता आमी ते इताक म्हळ्यार एक वेरायटी तांणी कितले म्हणू जाता म्हणलें एक परीक्षा तांकां परीक्षा म्हणजे कशी एन्जॉय करूं ती म्हणून तसल रावंड जाता तशें भितर हें चेडवां पुरा उज्वल भविश्य देव म्हणून देवाला मागताची मागीर 2 उत्तर हांगाक राबयता धन्यवाद नायक माम फिल्मी रावंड हांगाची मुक्ताय जाता आसा आमगेलो टू इतले वेळ आशिल्लो तसल्या जजेसांक धन्यवाद सांगच्या समय राघवेंद्र मल्ली माम तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता आसा रवींद्र प्रभू माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता आसा तशीच आमगेलो आशिल्लो जाल्यार महानिर्णायक जावन आशिल्ल्या श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता आसा आमगेलो टू एक लायक ऑर्केस्ट्रा टीम वय आसा तांतू भितर आशिल्लो जाल्यार तबलारी अभिजीत शेणै हांकां मस्त धन्यवाद सांगता आसा रिदम पाडारी राम रंगदोळ हांणी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता आसा गिटारारी करण जैन हांणी आसाची हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता आसा कीबोर्डारी दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता आसा हांगाक
सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडियाच्या दोन्ही सुत्तू मुक्ताय जातस अनेक इंटरेस्टिंग राउंड आउट तुमका अपास मेळता म्हणून सांगताची आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतस पुरे जनाके देव बरे करो म्हणून सांगताची पळयता रबा सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया. धन्यवाद. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. 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 Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. 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 Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB.